इश्यू म्हणल्यार कॅटल पॉंडाचे आमी एक इश्यू डिस्कशन केला. ते कॅटल पॉंडार इश्यू डिस्कशन केला की आमी कॅटल ते गोरवां गोशाला कडेन आमी MOU सायन केला आनी तितून आमी गोरवां जी रस्त्यार भोंवता न्ही तांकां आमी गाडी हाडून तांकां आमी MOU सायन केला की ते गाडी तेंची आनी ते गोरवां आपली गोशालान दितले आनी तेजी गोरवांचो कितें रेट आसा आमी दिवपाचो. एडिशनल रेबल म्हणजे आमकां 15 फायनान्सान आमकां पयशे येवपाक खूब टायम लागता, 6 म्हयने टायम लागता. आमी आज डिसिजन घेयला की आमचो म्युनिसिपालिटीचो फंडान आमी ते लेबर घेवपाचे आनी डंपिंग सायडीचेर यूज करपाचे. लिगल हेजे एडवायजरा कडेन वचून पॉयंट डिस्कस करतले आनी तेजेर मागीर आमी एक्शन घेतले. ऑलरेडी तुम्ही तांकां हे दिल्ले NOC दिल्ले इट विल बी रिवर्टेड बॅक. आमी रिवर्टेड बॅक करतले तेन्ना लिगल एडवायजर कितें सांगता तेजेर आमी ते एक्शन घेतले. सर कितें सोपा वाडोवपाचें बी डिसिजन घाल्लो आहा? हय, सोपा वाडोवपाचो आमी डिस्कशन केलां. सोपा वाडयतले पूण पयलीं आमी तो पॉयंटाचेर आमी पयलीं स्टडी करून तो नेक्स्ट मिटींग तो पॉयंट हाडून आमी तेजेर डिसिजन घेतात. पॉयंट्स अजेंडा आसले पळय ते घेतलेच, पूण लास्ट टायम जे कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स आसले पळय तेजेर हांवें मातशें डिस्कशन केल्लेलें आसा. लास्ट टायम तुमी आसतलेच मिटींग, ते मिटिंगेन जेन्ना गोवा शिपयार्डाक परमिशन दिल्लेलें, ऑक्युपन्सी दिल्लेली आनी तेजेर आमी ऑब्जेक्शन घातलेलें जवळ जवळ 1 वर आमी डिस्कशन केल्लेलें आनी त्या डिस्कशनान आमी कितें संवाद केल्लो, मी उलयल्लो, OP उलयल्लो, तसले कावन्सिलर उलयले, प्रिया रावत उलयलेले. मागीर न्ही आमकां थंयसून चीफ ऑफिसरा कडसून रिस्पॉन्स घाल्लो, मागीर म्युनिसिपल इंजिनियरा कडसून रिस्पॉन्स घाल्लो. हेचे कांय अजेंडाचेर मेन्शनूच करूंक ना. सो तेजेर आमी डिस्कशन केल्लेलें आहा की तो पॉयंट सारके हाडपाक जाय. कित्याक हांवें ऑलरेडी म्हाका म्युनिसिपालिटीचे अंडर RTIन सगळे डॉक्युमेंट्स घेतलेले आसा. हांवें PDNसून डॉक्युमेंट्स अंडर RTI घेतलेले आसा आनी हांवें DMAचे कडले RTI घेतलेले आसा. हांव रावतलो हे रेजोल्युशनाक, म्युनिसिपालिटी रेजोल्युशन आमी जे उलयले पळय ते पॉयंट येवपाक जाय. त्या पॉयंटान जे कोण म्युनिसिपल इंजिनियर कोण चीफ ऑफिसरान उलयले पळय ते पॉयंट आमकां जाय. फाल्यां सकाळीं हांव समज कोर्टान गेलो जाल्यार म्हाका ते सगळें ब्लॅक एंड व्हायट जाय. हांव बेश्टो वयचो ना आनी ऑलरेडी हांवें रेडी केल्लेले आसा. आयज आमी परते आमी एक चीफ ऑफिसराक आनी चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट केल्लेले आसा की ते रेजोल्युशन आहा पळय घेतला, युनिनिमस रेजोल्युशन घेतला, 25 कावन्सिलरान घेतलेले आसा, ते तुमी इम्प्लिमेंट करा म्हणून. आनी त्या हेचेर तेंच्यांनी सांगलां आमकां की आमी ते एडवायजराक, लिगल एडवायजराक विचारता म्हणून. हांव म्हणटा समज आमी कावन्सील रेजोल्युशन घेतलेलें आहा आनी आमच्या रेजोल्युशनाक समज व्हॅल्यू ना जाल्यार आमी कावन्सील मिटींग घेवनूच फायदो ना. तुमकां जाय ते तुमी एडमिनिस्ट्रेटीव आनी चेअरपर्सन तुमी मेळून ते जाय ते करा आनी आमकां भितर इन्फॉर्मेशन सांगा. कित्याक हो फोरमाचो आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव पळय आमी 4 लोकांचो आमकां एकूच फोरम गावता डिस्कशन करपाक आनी आमकां समजा आमच्या हेका व्हॅल्यू ना जाल्यार कावन्सील मिटींग घेवन फायदो ना. सो आमी ताका सांगला ते इमिजिएट आयज ते मिनिट्स कन्फर्म जाल्लेले आसा. इमिजिएट आयज तुमी गोवा शिपयार्डाची ऑक्युपन्सी रिवोक करा आनी मागीर तुमी लिगलाक घाला आनी कितें करपाचें तें करा. हो एक पॉयंट जालो. सर्टिफिकेट आमी बर्थ सर्टिफिकेट व्हडलें ना, डॉक्युमेंट म्हणना, पूण बर्थ सर्टिफिकेट सगळ्याक गरज आसा. आयज बर्थ सर्टिफिकेट व्हॅल्यू कांयच ना. आमी ते 30 रुपया घेता पर डे बर्थ सर्टिफिकेट 30 रुपया घेता. सो ताका कांय व्हॅल्यूच ना. पूण लास्ट टायम एका कावन्सिलान 100 रुपया केल्लो. 100 रुपया केल्लो पण मागीर बेश्टो आवाज केलो कित्याक करपाक बेश्टे तेंचे डॉक्युमेंट दिवपाक जाय म्हणपाक. सो आमी ते 100 रुपया घेवन आमी 50 रुपया करपाक थरयला. पुणून जे करेक्शन करता ते लायफ टायमान एकूचदां करेक्शन करता. कोणाचें आपलें नांव चेंजीस करपाचें जाल्यार करता आनी करेक्शन करतलो जाल्यार खंयचो तरी कन्सर्न ऑफिसर आपूण रिस्क घेता की ताका व्हेरीफाय करपाक जाय. तेणी सगळी स्टडी करून तो करेक्शन करता. सो तेचो आमी पयलीं 100 रुपया आसलो पळय तो आमी डायरेक्ट 500 रुपया केला. कित्याक A क्लास म्युनिसिपालिटी आहा पळय, B क्लास म्युनिसिपालिटी आहा ती 300 रुपया घेता, कॉर्पोरेशन आहा ते 1000 रुपया घेता. सो आमी A क्लास म्युनिसिपालिटी आमी 500 रुपया आनी ते म्हयन्याक येवन एक 4 नाल्यार 5 केसी येता. सो तो एक आमी डिसिजन घेतलेलो आसा. हेच आमचे मेजर डिसिजन घेतलेले आसा. ते बिल्डींग आहा तेजें काम चालू जावपाचें आहा. सो ते खातीर तेमी सकयल जे गाडे आहा न्हू ताका आमी जागो भरले शिफ्टींग करपा खातीर. तेन्ना पयलीं आमी तांकां शिफ्टींग करतले आनी मागीर बिल्डींग काम चालू जातलें. जशें बिल्डींग काम चालू जातलें मागीर तांकां आमी परत हाडून थंय बसयतले. आनी काव शेडाचेर बी आमी लास्ट जेन्ना आमचो हांगा फिशरीज मिनिस्टर येयल्लो तेन्ना आमी एक MOU आमी डिसायड केल्लें की जे वास्कोन जे गायो आसा ते खूब प्रमाणान वाडलेले आसा. तांकां खंय तरी म्हणजे ते खातीर हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाता, लोकांक त्रास जाता. सो ते हांगाच्यान शिफ्ट जावचो म्हणून लास्ट आमी ताका आपयल्लो फिशरी मिनिस्टराक. सो तेन्ना म्युनिसिपालिटी आपूण MOU सायन करता म्हणून सांगलेलें. तितून कशें आहा की तितून ते गोवोरमेंट आहा न्हू ते आमकां एक गाडी तेमी इश्यू करतले, गाडी दितले आमकां तेमी
आनी तितून तेमी आमकां एक 5-6 लेबर दितले. सो गाडी तेंची आसतली आनी लेबर तेंचे आसतले. सो वास्कोन जितले गायो बी आसा, नॉट ओनली इन वास्को, आख्खे मर्मुगांवान ते आमी मुन्सिपलान एमओ सायन करून ते आमी सगळ्या शिफ्टींग करतले. आनी तो जागो मडगांव 2-3 कडेन केपें जागो आसा, ती सगळी गायो आमी थंय शिफ्ट करपाचे.